सवे गीत रचून गाया आमचे खातीर चोरया ताणे करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या मानान संतोषान हें गीत गायता सर्वेस्पराच्या मानान संतोषान हें गीत गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां हे सकाळच्या दिसाक हे मिसा बेटीक माय मोगाचो येवकार. हे मिसांत वांटो घेतना इदालिना काब्राल ही आमची भयणी पासून मागुया. तिची गोची आज पयल्या वर्साचो उगडास करतात. सर्गीच्या बापान इदालिना आमचे भयणीक आपली आशिल्ली शास्ती सासणाची संस्कार फावो जावंक मागतना वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ एलियस एंड आउरिया पेरेरा हांचे पासून मागुया. तशीच दुसरी आपलो लग्नाचो वर्सीक दीस पाटिल्यांचो उगडास करुया. आपलो वाडदीस समारंभात डॉक्टर ब्रिटो मेलबर्डिसा ती आनी दुसरी आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक आमच्या मनाक काळजां धाडून तांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. आमच्या मदली पिडा आमकां खाला आपटिता देवाचो आदार मागुया. पिडींत आसलेल्यांक पेकोवणी बेगीनूच फाव जावं. तशेंच आमकां सगल्यांक हे महामारींतली देवान राखूंक आनी सांबाळूंक. आज आमी पेरपेसुगूर सायबिमांचो दीस समारंभ हांव नोवेनांत वांटो घेत आसतना ही माय मारीक फुडें घालून आमकां सगल्यांक जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे उर्बेभरीत गोवाय कोर म्हूण मागुया. हांव पातकी सर्पोद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्योन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. काकुत्सरा देवा, सर्वांच्या बापा, पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ले तुजे पवित्र सभेक सगळे काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी आनी आमच्या मदें वेगळोचार हाडटात त्यो सगल्यो स्वार्थी वणवण्यो सोडून एका काळजान जियोवंक आनी वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन.
धोर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलोन एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक म्हळे, देवाची पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्या. तर तुमचे विशीं आनी आख्ख्या हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतोच तुमचे मदें धारून लांडगे उपरासतलें आनी ते हिंडाची दोया करचे नात म्हूण हांव बरें जाणो. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरूंक खोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत रावात. आनी दुखां वारोवन हांवें 3 वर्सां पर्यान थांबनासतना दीस रात तुमकां जोण एकल्याक शिडकायल्यांत म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातांत तुमकां घालता आनी ताचे कुरपेचें उतर आपणाक आसतले पदवेन तुमकां बांदून हाडूं म्हूण आनी सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवं म्हूण मागता. हांवें कोणाचेंच रुपयाची, भांगाराची व नेसनाची आशा दवरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हजें आनी म्हज्या बरोबरच्यांचें उदार पसण हांवें जोडलां म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्यां कडचें घेवचें परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग. हें सोम्या जेजूच्या खाशा उतरांचो उगडास धरून कोश्ट करून असोक्तांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत तांचे बरोबर दिमी घालून पावलोन मागणें केलें. ते सगळे दुखांनी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गोड्याक वेंग मारून ताचो उमो घेतलो. ते आनीक केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्लें. तांकां व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यान ते ताका पावोवंक गेले. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. प्रितुमेच्या राजान देवाच्या मानाक गायोन करात. म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. कोळीत कोर देवा, तुजें बोळ कोळीत कोर. जेरुसल्या वयर बांदलेल्या तुज्या मंदिरांतावन आमचे खातीर दाखयल्ल्या देवा, तुजें बोळ कोळीत कोर. धोंड कोरबार घेवन तुजेशी येतले राजा. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. मोळबार पुरविल्ल्या मोळबार गाडयेर बसून तो भोंवडी मारता. आपलो ताळो घोडघोड कसो गाजयता. चला तर देवाचें बोळ ओळखून घेवया. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. इस्रायलाचेर पोरसोळटा ताची मोहिमा, कुपांचेर ताची पोतवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचें खूब भें दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले पोरचेक बोळ आनी शोकत दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. उद्गार. Salves ora, soy salves ora, soy salves ora, soy salves ora. सोम्या, तुजें उतर सोता वरवीं आमकां संस्कार लोलीं कोर. Soy salves ora, soy salves ora, soy salves
Spora, Soi Salve Spora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे असो. जुवावाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गार लावून जेजून म्हळें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरी एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी सांबाळ. तांचे सांगती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवीन हांवें सांबाळ केला. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जाचें निसंतोन जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सोरी येता आनी म्हजो संतोश तांकां सोंपूर्णायेन मेळचे खातीर अजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयला. हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेश करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नुस्त्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कर. तुजें उतर सोत. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयला तशें हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलेले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्त. भयणी बाबांनो, जेजूचे शीस आमी संवसारांत जियेता, पूण आमी संवसाराचे न्हय हें जेजू आयज आमकां शुभ वर्तमानांत स्पश्ट करता. ते संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेश करता. बाबा भयणीनो, आमी संस्कारलेली प्रत्येक क्रिस्ती भावार्थी संस्कारलेलो मनीस. आनी संस्कारलेलो मनीस म्हळ्यार कितें? कॉन्सेक्रेटेड मिन्स सेट अपार्ट, कुशीन काडून दवरला. देखीक आमी नवी इगॉर्ज बांदतोच तिची संस्कारणी करता. कॉन्सेक्रेशन ऑफ द चर्च म्हळ्यार हो जागो डिवायन वर्शीप बुजोवणे खातीर लोकांक एकठांय जावन देवाक मागणी करूंक गायन करूंक एक एक देव मंदीर संस्कारतात. आमची वेदी मिसाची बॅट थंय जावंक वी कॉन्सेक्रेट दी ऑल्टर. वेदी संस्कारलेली आसता. आमी आदले काळार काल्स संस्कारताले चॅलीस. थंय एक काल्सीन सोरो आसा तो जेजूच्या रोगतान बदलता. आमचे बुजवणेक संस्कारलेल्यो वस्तू आसात, पूण आमी सगळीं संस्कारलेली. वी आर ऑल कॉन्सेक्रेटेड. न्हयच फकत पाद्री माद्री, पूण आमी दर एक क्रिस्तांव मनीस जेजू म्हणटा ती संस्कारलेली. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलेली कर. बापाक मागणी करता. सो वी आर पीपल सेट अपार्ट. आमी वेगळी. आमी स्वता वरवीं जेजून संस्कारलेली मनशां. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो, आमकां खूब अभिमान भोगूंक जाय. आमकां देवान वी हॅव बीन consecrated and set apart, different from others. देवान आमकां केरीत भाशेन संस्कारल्यात. आपल्या पुताच्या कोश्टा मरणांतल्यान
कुर्साच्या रोगतांतल्यान आमकां धुवन काडल्यान आमची एक नवी पोरजा केल्या. देखून ह्या अभिमानान भाव भयणीनो आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय. ह्या पॅन्डेमिकांत, ह्या महामारींत आमी जियेत आसतना बऱ्यान ओळखून घेवंक जाय आमी एक खेरीत संस्कारलेली देवाची पोरजा. जेजून आमकां एके भाशेन आपल्या रोगतान विकती घेतल्यात. देखूनच हो अभिमान मना काळजान दवरून बागेवन पावलो आमकां सांगता ते भाशेन मेल्यूस एस दारे कोमागची पेरेतो म्हणटा. म्हळ्यार कितें? दिवप अदीक बरें घेवचें परस, दुसऱ्यां कडचें घेवचें परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड बाग. आनी क्रिस्ती मनीस दुसऱ्यांक दिवपी, आपल्या काळजाच्या भंडारांतल्यान बरें वांटपी. जे भाशेन देव आमकां दीत आसा संवसारी आनी कृपेच्यो वस्तू, आत्मीक वस्तू आमी दीत वचूंक जाय. संस्कारलेली मनशां कशीं आमी दुसऱ्यांक मोग, समजिकाय, सोंसणीकाय, सेवा दीत रावंक जाय. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचे परबेक तयारी करता, देव आमकां परतून उगडास करता. वी आर ए चोजन रेस, a royal priesthood, a consecrated people, a people set apart. असले जिवीत आमी जिवंक पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी उजवाडान भरून नवी मनशां आमी जावंक. आनी हे महामारीचेर सदांच जेजू सांगता झूज मांडूंक, कित्याक आमी जेजूची, वी बिलोंग टू हिम. ताणें आमकां आपली करून घेतल्यान जाल्यार हें आत्मीक जिवीत आमचें सगळें वाडूंक हे मिसांत कृपा आनी गोठाय मागून घेवया. बेटोने वेलार गायन गावुया मातयेचे भांगार करूंक. C24 पेज 38. C24 पेज 38. भयणी बाबांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या राख्या पवित्र शुभेच्छा तवांक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमचे बापा, तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवेंनूच स्थापलेलो योजना आमी तुका समर्पिता. तो तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी समरमता. ते पवित्र गुटां वरवीं आमच्या सुरवंडारान जोडिल्लें पवित्रपण दोळाळपणी आमकां लाभय. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी थंय सर्वेस्परात आई उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. हो योशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी शासनाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां.
देखून पासकांच्या संतोषाचे नदार उल्हासता सगलो संसार आनी सर्गीचे सौ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भल्या तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन भासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव-भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पडूंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माई सांगती, तिचो पोती भाग्यून झुजे, भाग्यून दोनदूत, आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. बांबडीनो, आमी संस्कारलेलीं मनशां आनी आमकां स्वता वरवीं संस्कारलेलीं कोर म्हूण जेजू बापाशी चोडून वेच्या आदी मागणें करता. आमी एक एकलो देवाची पूत धुवो. आमी संस्कारलेलीं मनशां कशीं जियोंक आनी सदांच बापाची कशी आमच्या जिवितांत पाडूंक आमी तयार आसूं. जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्जींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार.
दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन स्वर्पांतल्यान सुटोय आनी सर्वांकांतली वाटाय कित्याक सोडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ताचे दोन चांगली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन जीवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली हे जेजूच्या जेवणांत आतां वांटू घेतली आमी सुभागी सोम्या तुजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली उत्मीक वाटेन भोव पवित्र संस्काराक जेजूक ह्या कुमन्यावांतल्यान आमी शिवला देवाक आर्गां दिवया देवाक दिन वासुया आमकां ताणें संस्कारलेलीं केल्यान आमकां ताणें खेरीत कुशीन काडून दवरलें खेरीत कार्या खातीर ताणें आमकां विंचून काडल्यान हें देणें देवान आमकां आपल्या पुता जेजू वरवीं फावो केल्ल्या खातीर ताका दिन वासना ह्या वेळार ही पिडे खातीर देवा लागीं मागुया सोर पदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा तुजे आख्खी रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस ही पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतले बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बळ आनी शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशें येता हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन प्रार्थुया प्रितीवोन बापा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां माये मोगान आज वांटो दिलाय ताचे वरवीं आमचे काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून येदे वर्तेन देणें जोडूंक पुर्ती कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन बांबडीनो आतां आमी शाश्वत आदाराची मायक नोवेन करतले हे नोवेनांत वांटो घेता आसतना खेरीत भाशेन मागुया आमचे याज्ञीक भाव कोरोना व्हायरस पिडीक सांपडलेले आसात तांकां बेगीनूच पेकोवणी भलायकी मेळूंक हेर आपआपल्या फिरगोजांनी वावुरतात तांकां सायबिणमांचे मजतीन राखूंक आनी सांबाळूंक आनी जायतीं आमचीं भाव भयणां पिडेंत आसात कितले हजारूच आमच्या गोंयांत हो लोक ही पिडा भोगता हॉस्पिटलां भरलेलीं आसात मागुया
सायबीन मांची मजतीन सगल्यांक तांकां पिकोवणी मेळूंक आनी तांकां भलायकी पोत्तून दिवन ती घरा आपापल्या घरा पावूंक. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन मारी तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवंसो. आज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या सर्व उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदराची माई, आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे थाय ओडून हाडूंक शोकते भितर सर्व आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माई, आमकां हे उपकार जोडून दी. ताळण्याचेर जैत व्हरूंक गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सुपूर्द मोग, एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुता सवें सासणाचें जिवीत. सदांकाल आदार दितले माई, आमचे पासत विनोदी कर. प्रार्थूया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे माय मारेच्या एकाच उतरान गालिलियाच्या काननगरांत उदक आसलें तें दाकासोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आश्रयकाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदराची माये, आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतोल्यांक पाव. ताळ्यांत आमकां थिराय, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणी. हे आदराची माये, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आधार आमी लालयोन मागता. कोश दूख, हुस्के कोती, विघ्नां, संकश्टां ही आमचेर निर्भाग हाडटले खुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दोयीन सुतोन कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांक आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सोंसिकायेन सोगलें सुसोवंक आदार दी. कांय बावडत्यांची मागणी. आमचे पाप साहेबाक, बिश्प साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जियेशे कोर म्हूण आमी मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आपल्या घरांत, हॉस्पिटलांनी, कोविड केअर सेंटरांनी आसलेल्यांक पोत्तून भलायकी दी आनी मेल्ल्या सोमेस बावडच्यांच्या आत्म्यांक सासणाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगिशी कोर म्हूण मागता. हे सुम्या आमचे माय उदेशी आमकां आयक. आतां आमच्या मनांतल्यान आमचे काशा गरजो आमच्या आदाराची माय थंय घालुया.
किरीत मागशीन मागुया ह्या सायक्लोन जावन जायते आमच्या लोकांक नुकसाण जालां. जायत्यांची घरां मोडल्यान, जायत्यांच्या घरांची पाटो सुकटे जाल्यात. मागुया तांचे बसत. मागुया सरकारी आमचे सरकारी फुडाऱ्यां पासत, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतल्या सगल्या लोकां पासत ते वारीक पावतात उत्तून आमकां बिजली दिवपाक. मागुया हॉस्पिटलांनी कोरोना व्हायरसाची पिडेंत आशिल्ल्यांची सेवा करतल्या वैजांक, नर्सिंग आनी दुसऱ्या लोकांक बळ आनी कुरपा तांची सेवा करूंक. बाबार्थांचे मागणे हे आदाराचे माये तू गिरेस तशी उदार, देवाची सोर्व देणी तू आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तू राखण कर. क्रिस्ता थावन तू आमच्या पातकांचे बोगसणे आनी आमचे तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता, ताळणेच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोवन निर्भागी भाडा जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यान जियो आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सर्व समय आनी काळाचे क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तीवंत शरणाकाला आमकांच ओपून दिवया. नमान मारे कृपेन फुलले सर्वेस्पोत तुजे थाय आसा. उस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत येसू. भगयाती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमचे पासत विनंती करे देवाची भाग्योन माई. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मांयक आमची आवय करून दिली. सदांच तर आमकां आदार दिव. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळ जनतावन तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सोडमणीचो फळ सासणाच्या सासणाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. हे सुम्या कुडीच्या असक्तायेन कोश्टयतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचलेल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे संगताक तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमचे पाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमेन. शेवटाक गायन गावुया. कुरपेट बोरीत सायबिनी T21 page 213. T21 page 213.
Ciadanitu Sognangam Kadosamalu Besaugalge Donorabel Sokushanti Sodas Nivan Besaugalge Donorabel Sokushanti Nivan Perpetuo sai bini Ami tuci ascolturi Vortai dige mai hamka Tucia dirat sambar soda Perpetuo sai bini Ami tuci ascolturi Vortai dige mai hamka Tucia dirat sambar soda